नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या फ्लोरा हांगासर विधानसभा वेंचणुकेच्या जनसभेक केलें संबोधीत. स्वताची घरां नाशिल्ल्या गोंयकारांक 10 ते 15 लाखां मदीं फ्लॅट दिवपाच्या येवजणेचेर राज्य सरकार करता काम. ही येवजण बेगोबेग चालीक लावपाची चल्ल्या प्रयत्न मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. देशा सयत गोंयांत लेगीत गणेश उत्सव मनोवपाक आयच्यान व्हडा दबाज्यान जाली सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची परबी. गोंयच्या सायबाचे फेस्त ह्या वर्सा वेवस्थीतपणान जावचे म्हूण राज्य सरकारान कार्यात्मक मुखेल्यांची केल्या नियुक्ती. पॅरा ऑलिंपिक खेळा सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी शानदार प्रदर्शन करीत जोडल्यात 27 पदकां, हातूंत 6 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 12 कांस्य पदकांचो आसा आस्पाव. आतां खबरो विस्तारान. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या फ्लोरा हांगासर विधानसभा वेंचणुकेच्या जनसभेक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना अमित शाह हांणी सांगलें की मोदी सरकारान अनुच्छेद 370 काबार करतकच राष्ट्रीय ध्वज आनी संविधानाच्या अंतर्गत जम्मू काश्मीरांत पयलेच फावट वेंचणूक जाता. काँग्रेस आनी नॅशनल काँग्रेस हे दोनूय पक्ष जम्मू काश्मीरांत परतून आतंकवादाक फोडणी दिवपाचो प्रयत्न करता असो आरोप तांणी केलो. मोदी जी की सरकार आई, आतंकवाद को पैसा देने वालों पर तबाही आई, जेल में डाल दिए. वो कहते हैं फिर से एलओसी का ट्रेड हम शुरू करेंगे. उनका मुनाफा सीधा आतंक के काम में होगा. वो कहते हैं हम पाकिस्तान से बात करेंगे. आज मैं कहकर जाता हूं, जब तक शांति नहीं होती पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी. कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है. कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी. ऐसे लोग भी है जो शांति होती थी तो यहां आकर मुख्यमंत्री बन जाते थे, और आतंकवाद होता था तो दिल्ली में जाकर कॉफी बार में कॉफी पीते थे. इन्होंने आतंकवाद को बढ़ाया. मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारान सन्मानित शिक्षकां वांगडा नवी दिल्लीन आपल्या निवासस्थानाचेर संवाद साधलो आनी तांणी राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरणाच्या परिणामाचेर भासाभास केली. शिक्षक विद्यार्थ्यांक थळाव्यो लोककथा वेगवेगळ्या भाशांतल्यान शिकूंक शकता. ताका लागून विद्यार्थी अनेक भासो शिकूंक शकतले आनी भारताच्या संस्कृतीची तांकां वळख जातली. खेरीज शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांक भारतांतल्या विविधतायेचो सोद घेवपा खातीर शैक्षणीक सहली काडूंक शकतात. ते खातीर तांच्या शिक्षणांत आनी तांकां आपल्या देशा बद्दल सर्वांगीण म्हायती मेळपाक मजत जातली आनी पर्यटनाक चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है. उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखाते हैं, कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं. इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें. इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है. माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे. उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है. और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा. संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा. उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा.
और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए। उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा। स्वताची घरां नाशिल्ल्या गोंयकारांक 10 ते 15 लाखांमदीं फ्लॅट दिवपाच्या येवजणेचेर राज्य सरकार काम करता। ही येवजण बेगोबेग चालीक लावपाची हमी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा दूरदर्शनाच्या हॅलो गोंयकार कार्यावळींत दिली। गोंयच्या जमनी संबंधी जायते प्रश्न आसात। विस्तारीत कुटुंबाक घर बांदपाक वा घराचो आकार वाडोवपाक भाटकारा कडल्यान परवानगी मेळना, ताका लागून जांची कुटुंबां शारांनी स्थलांतरीत जाता हाचेर उपाय काडपाक ज्या गोंयकारां कडेन स्वताचें घर ना तांकां घर निर्माण तशेंच महसूल खात्याच्या जमनीन फ्लॅट बांदतले आनी फक्त 10 ते 15 लाखांनी गोंयकारांक दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। जो मूळ गोंयकार आहा जेका घर ना किंवा जो कॉमन घरान आसा पूण ताका दुसरें म्हणजे 2 त्याच्या नांवार घर ना अशाच मनशाक एक मिनिमम टू मिनिमम 10 ते 15 लाखांत बीन फ्लॅट दिवप अशा पद्दतीची सोय सरकार करता। स्कीम ड्राफ्टिंग स्टेजीचेर आसा, ती कशी दिवप हाजेरूय सरकार ठरयतलो, जेणे करून आमी पण बेगिनात बेगीन म्हणजे जाता तितक्या बेगीन ही स्कीम सुरवात करता आनी एक 2 वर्साच्या भितर लोकांक घरां मेळची, फ्लॅट एक्चुअल मेळचे आनी लोक शिफ्ट जावचे त्या घरांनी, ही म्हजी संकल्पना आसा। म्हणून आमी म्हणटा की प्रधानमंत्री आवास योजना सुरवात जाली। प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2.5 लाख रुपया मेळटा। आमी अटल आश्रयाच्या अंतर्गत दिता, पण जाला कितें त्याच घरात ते 1.5 लाख रुपयान खंय तरी छप्पर घाल हेच्या खातीर जाता, ते घर पूर्णता बांदूंक मेळना। पण एक बरें घर गोंयकाराक दिसता की आपलेंय घर, कारण आतां जाली 63 वर्सां जाली गोंय स्वतंत्र जावन आनी मूळ गोंयकार आमचो थंयच उरला। आतां तूं म्हणटा तशें व्हडले व्हडले फ्लॅट आनी हे ते लोकांक परवडपाचें ना, म्हणजे 50 लाखाचो फ्लॅट घेवपाक आमच्या सामान्य गोंयकाराक परवडना। म्हणून हो विचार करून हांवें थारायला की आमच्या मूळ गोंयकाराक निदान हेची सुरवात करची की हो एक एखादो धाकलोसो फ्लॅट कमीत कमी रेटान मेळचो, हाज्या खातीर एफोर्डेबल हावजींग स्कीम ही सरकाराच्या वतीन आमी काडपाचें थारायलां। 15 ऑगस्ट सावन सरकारान सुरू केल्ल्या मुखेलमंत्री हेल्पलायनीक थळाव्या लोकांचो व्हड प्रतिसाद मेळटा। आतां मेरेन फक्त 7 खात्या संबंधी मुखेलमंत्र्यांनी हेल्पलायनी क्रमांकाचेर 527 प्रश्न आयल्यात, तातूंतल्यान 424 प्रश्न सोडयले। उरिल्ले 86 प्रश्न सोडोवपाचे यत्न चालू आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। सीएम हेल्पलायन जी आमी 9319828581 ह्या हेल्पलायनीचेर आतां सद्या पयलीं आत्तां सुरवात केल्या, म्हणजे ह्या नंबराचेर आमकां आतां पर्यंत तशे जवळपास 527 प्रश्न जे ट्रायल बेसिसचेर जरी सुरवात केली, फक्त 7 डिपार्टमेंटां आमी घेतल्या आनी 527 प्रश्न आयले, तितूंतले 424 प्रश्न आमी सुटावे केले आनी एक 86 प्रश्न जे आसा पळय न्ही हे इन प्रोसेस आसा, सुटावे जावपाच्या वाटेर आसा। पण म्हाका खूब बरें दिसता की 7 डिपार्टमेंटांनी घेतलेल्या ह्या नंबराचेर आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक शकल्या। इन कालांतरात आमी जेन्ना फूल फ्लेज सीएम हेल्पलायन म्हणून जी हॅलो गोंयकार हेल्पलायनूच म्हणून ही सुरवात करता, तिका एक 4 डिजीट नंबरूय येतलो, जेणे करून गोंयकारांक जो प्रश्न विचारपाक जाय तो विचारपाकूय मेळटलो। तो प्रश्न विचारल्या उपरांत डायरेक्टली आमचे जे कॉल सेंटराचेर जी आमची भुरगीं आसा तांकां ती हॅलो गोंयकार म्हणूनच तांकां उत्तर दितली। गणपती हे हिंदूंचे आराध्य दैवत आणि गणेश उत्सव म्हळ्यार आनंदाची परब। गणपतीच्या आगमनाची सुलूस लागता, सगळे कडेन जल्लोषाचे आणि उमेदीचे वातावरण पातळटा। घराघरांक रंगरंगोटी करप, मखर तयार करप आणि माटोळी बांदप अशा विंगड विंगड कामांक घरातली मंडळी गुल्ल आसता। गणपती मखराच्या आसनात केल्या उपरांत दनपारा पुजेक सुरवात जाता। गणपतीची प्रतिष्ठापना मंत्र उच्चारान जाता। पुजा सोंपल्या उपरांत गणपतीक नैवेद्य दाखयल्या उपरांत गणेशाच्या आरतींक सुरवात जाता। आयज देशा सयत गोंयांत लेगीत गणेश उत्सव व्हडा दबाज्यान मनोवपाक सुरवात जाली। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या आडपय कुळघरा गणपतीचें आगमन जालें। उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीचे आदले अध्यक्ष सिद्धेश नायक हांणी आपल्या बापाय बरोबर गणरायाचें स्वागत करून प्रतिष्ठापना केली। साखळी हांगासर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या घरा गणपती पुजलो आणि गोंयकारांक शुभेच्छा दिली। सगळ्यांची चवथ गणपती बाप्पा मोरया हे म्हणटा आसतनाच गणपती काल सगळ्यांनी आज सगळ्यांनी घरात हाडलो। आज 1.5 दिसाचे पुजन, 5 दिसाचे, 7 दिसाचे, 9 दीस आणि 11 दीस
सगळ्यांच्या प्रत्येकाच्या चवथ ही सगळ्यात व्हडलो उत्सव आणि व्हडा उत्सवात गणेश पूजन गौरी पूजन हे लोक आपापल्या घरात करता आणि खूप बरें वातावरण उत्साहाचें वातावरण पुराय गोंयभर आसा. हांव समेस्त गोंयकारांक सांगपाक सोदता की गोंय चवथ म्हटल्या उपरांत एक उत्साहाचें वातावरण आमच्या मदीं आसात आनी चवथ हो स्वयंपूर्णतेचो उत्सव. तुमी जर पळयशात चवथीक बांदलेली माटोळी आसतली, गणपती आसतलो, पत्री आसतली आनी चवथीक केल्लो सगळो फराळ आसतलो आमच्याच घरात आमी करीत आयिल्ले आसा. पारंपारीक रित्या ह्या सगळ्या चवथीच्या निमित्तान हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांक हांव चवथीची बुनवणीत परबीं दिता आनी आमी जशें म्हणटा की माननीय मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सदोदीत हातभार लाभला. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन ह्या चवथीच्या उत्सवाच्या निमित्तान स्वयंपूर्णते कडेन वचपाची चवथ आमी सगळे जाण मनोवया हें तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता. आयच्यान गणेश उत्सवाक सुरवात जाली. ही परब गोंयच्या शारांतूच न्हय जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत व्हडा दबाज्यान मनयतात. निरंकाल हांगासरल्या आदिवासी म्हळ्यार वानरमारे जमातीन गणेश उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. आपूण रावता त्या जंगलांतल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू सोदून हाडून ते माटोळी तयार करतात. हे लोक 7 दीस गणपती पूजन करतात. गोपाळ वसंत पवार हांणी सांगलें की ताका रावपाक एक बरें घर सरकारान दिवचें, पिवपाच्या उदकाची सोय करची आनी तांच्या वाठारांत बरे रस्ते बांदचे ह्यो तांच्यो मागण्यो आसात. निरंकाल असं आम्ही वर्सावरस चवथ करता म्हणून 7 दीस गणपती असा आमचो. वर्सान वरस आम्ही आता गणपती पुजेक लायता. सध्या आता कृष्णाची मूर्ती आसा म्हणून आम्ही ते जंगलात बसयला तेका केली लायले आणि कितें लायले मकर केला. आमची एक मागणी आसा सरकारा कडेन ती एक साधा रस्तो आमचो खणून गेला तो एक रस्त्याचे पळोवपाचे अशें सरकारा कडेन आमची मागणी आसलेली. दोतोर प्रमोद सावंता ते सरा आमी सांगता तेणी आमकां हेल्प करचो. शिरोडे भाव आसा तेणी मातसो आमकां येवन हेल्प करचो. रस्ते लागून भुरगे लागून आनी ते आमचे भुरग्यांची चड हें आसा. भुरगे आतां सांजची शिकता म्हणून शिकपा आमकां लायट गावून रातची पावस लागता न्हू. आतां गिमा एक खांब्यार लायट आसा तेजे मुळां बसपा शकता. तेंचे मातशे बेगीन लायटीचे आमचे हें करून दिवचे भुरगे शिकपा लागून. तेंच्यांनी आमकां शिकपा तेंच्यांनीच लायलें न्हू आमकां. सरकारान सांगलां भुरगीं शिकून काडची म्हणून. तेंच्यांनी मातसो आमकां लायटीक हेल्प करचो मागीर सगळें आतां सारकें बसतलें आमचें. आयज पिर्योळा हांगासर कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या घरा गणपतीचें आगमन व्हडा दबाज्यान जालें. मंत्री गोविंद गावडे हांणी साबार गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची परबी भेटयल्या. गणपती बाप्पा मोरया. आज गणेश चतुर्थी. ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान नित्याप्रमाणे गणपतीचे आगमन जाल्यानंतर पूजा पाठ एका देवाऱ्यान बसून बरो तरेचं ताची पूजा पाठ आज जाल्ली आसा. आणि त्यात दृष्टिकोनांतल्यान संपूर्ण आमचे गोंयकार जे आसात ते गोमंतकीय आसात त्या संपूर्ण भारतभर आज गणपतीचो एक उत्सव मनोवपा खातीर मोठे उमेदीन मोठे इच्छेन आणि जे कितें वायट आसा ते पयस करपा खातीर सदांच सांगणे घालीत आसा. हांव आयज तेंच म्हणटलो. पळय म्हजे सगळे जे गोरगरीब जी जनता जी आसा ज्यांच्यांनी गणपतीचो उत्सव मनोवपा खातीर कसलेच तरेचे खर्चा कडेन सुद्दां कमतर न करता आसतना आपल्या श्रद्धेन भावनेन आज गणपतीची पूजा करतात. हांव गणायक इतलेंच मागतलो की बरे तरेचें आरोग्य यश धैर्य केल्ले कश्टाक तांकां फळ मेळून दिवचें. त्याच प्रमाणे कितें अडी अडचणी जर आसल्यो जाल्यार तो रस्तो मोकळो करून दिवचो. गोंयच्या सायबाचे फेस्त ह्या वर्सा वेवस्थीतपणान जावचे म्हूण राज्य सरकारान कार्यात्मक मुखेल्यांची नियुक्ती केल्या. हे मुखेली अशे आसात: येरादारी वेवस्थापन सुरक्षा आनी कायदो सुवेवस्था IGP ओमवीर सिंग, प्रशासन समन्वय आनी शिश्टाचार उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी स्नेहा गिते, मुळावी बांदावळ आनी सेवा नितीन सिनाय नेवरेकर, मुखेल अभियंता भौशीक बांदकाम खातें, प्रसार माध्यमां आनी प्रसिद्धी दीपक बांदेकार, DIP उदका वेवस्थापन आनी नितळसाण, लेविन्सन मार्टिन्स, कामगार आयुक्त आर्थिक व्यवस्थापन विकास नायक गावणेकर, अतिरिक्त वित्त सचिव,
माहिती तंत्रज्ञान आणि मान्यता प्रवीण वळवईकर, मॅनेजिंग डायरेक्टर IGP अरिष्ट व्यवस्थापन आणि येरादारी आशुतोष आपटे, संचालक प्रशासन भौशीक बांधकाम खाते. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सिंगापुरान गुंतवणूकदारांक एव्हिएशन सेक्टरांत गुंतवणूक करपाचें आवाहन केलां. भारत सिंगापूर विमानतळ तशेंच मॅरीटायम कनेक्टिव्हिटी वाडोवपाचेर भर दिता. तशेंच एव्हिएशन सेक्टर भारताच्या विकासांत म्हत्वाची भूमिका बजयता. भारतानूच एअरक्राफ्ट तयार जावचे हाचे वाटेन पावलां उखलचीं अशें मंत्री राम मोहन नायडू हांणी सांगलें. Compare the Indian aviation sector today, it is at transformative crossroads marked by rapid growth and forward-looking vision under the leadership of dynamic Prime Minister Honorable Narendra Modi ji. As one of the fastest growing aviation sectors in the world, India has witnessed a remarkable change in passenger traffic, cargo movement and overall connectivity in the last 10 years. And one testament for that growth has been the increase in the number of airports. In 2014, we had 74 airports, and right now we have a staggering number of 157 airports, which would have been totally unbelievable to think of in 2014 had we just set the number. आता घेऊया एक ल्हानसो विस्सो. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. पहले बुआ नजर उतारेगी. लाइए दीजिए इसे, माँ का दूध पिलाना है. बुआ के देखे बिना हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना. कैसा बाप है तू, कुछ नहीं जानता. बाप है इसलिए जानते. जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है. बीमारी से लड़ने का ताकत आता है. देश उम्मीद से है करो. अरे अम्मा, हंस भी दो. आ गई बुआ. पिता हो तो हरि जैसा. इन्हें मालूम है कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध यानी कोलोस्ट्रम और शुरुआती 1000 दिनों में उचित पोषण बहुत जरूरी है. विसवपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या उपस्थितीन उत्तर प्रदेशांतल्या गोरखपूर हांगासर सैनीक स्कुलाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें, शिक्षण हें समाजांत क्रांती घडोवपाचें एक सशक्त माध्यम आसा. ह्या सैनीक स्कुलान येवन तांकां खूब बरें दिसता, कारण ते स्वताच चित्तोडगड हांगासरल्या सैनीक स्कुलाचे एक विद्यार्थी आसा. अग्निफोर ह्या मध्यम पल्ल्याच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राचे ओडिसांतल्या चंदीपूर हांगासरल्या एकात्मीक चांचणी केंद्रा वयल्यान काल यशस्वी प्रक्षेपण जालें. ह्या प्रक्षेपणाक लागून क्षेपणास्त्राच्या सगळ्या तांत्रीक बाबींची यशस्वी पडताळणी जाल्या अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. हे प्रक्षेपण स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडच्या फुडारपणा खाला जालें. देशाची संरक्षण क्षमता घटमूट करपा खातीर हे प्रक्षेपण मजत करतलें अशें संरक्षण मंत्रालयान म्हळां. उत्तर प्रदेशांत हाथरस जिल्ह्यात काल एक वाहन आणि राज्य परिवहनाची बस हांच्या जाल्ल्या अपघातांत 17 जाणांक मरण आयलां, जाल्यार 16 जाण जखमी जाल्या अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळी. राष्ट्रीय महामार्ग 93 चांदपा पुलीस स्थानकाच्या शिमेर मिथाई गांवा लागसार हो अपघात घडलो. जखमींचेर जिल्लो इस्पितळांत उपचार चालू आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचेर दुख्ख उक्तायलां. तशेंच प्रधानमंत्री निधींतल्यान मरण आयिल्ल्यांच्या लागींच्या नातलगांक दर एकी 2 लाख रुपया, जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयाची मजत जाहीर केल्या. शाम 6:15 बजे एक रोडवेज की बस और एक टाटा मैजिक में टक्कर हो गई थी, जिसमें कि तत्काल ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया एवं जितने भी मृतक थे
उनका पोस्टमार्टम हेतु हमने उनकी डेड बॉडीज़ रवाना करी। उसके बाद ही उनके गांव में उनके अंतिम संस्कार हेतु उनकी डेड बॉडीज़ को, शवों को भेज दिया गया। साथ ही साथ जो इतने भी घायल थे उनको उपचार हेतु भेज दिया गया। इसमें जो टोटल काउंट है इसमें 17 लोग की डेथ हुई है और बाकी 16 लोग इंजर्ड थे जिनका सभी का उपचार चल रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो रोडवेज का ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। देखिए, मृतक में 7 पुरुष थे और 4 महिलाएं और बाकी 6 बच्चे थे। फोणेच्या कदंब बस स्थानकाचे नवीन बांधिल्ल्या प्रसाधन घराच्या उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकी जाले। या कार्यावळीक जिल्हा पंचायत वांगडी गणपत नायक, बांदोडेचे सरपंच रामचंद्र नायक, पंच वांगडी वामन नायक आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। सुलभ इंटरनॅशनल एजन्सीन हे प्रसाधन घर बांधला। या प्रसाधन घरात दिव्यांगा खातीर खास व्यवस्था केल्ली आसा। या प्रसाधन घराची देखरेख फुडली 20 वर्सां सुलभ इंटरनॅशनल एजन्सी करतली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। आज आमचो जो पोंडा बस स्टँड आसा तातूंत 1 वर्स पयलीं आमी फावंडेशन स्टोन घातिल्लो आनी कम्युनिटी टॉयलेट हांगा जावपाक जाय म्हणून आमचो प्रयत्न आशिल्लो। सरपंच, जिल्हा आनी आमचे लोकल पंच ही सगळी सदांच सांगताले की हांगा तो जो एक्झिस्टींग आमचो टॉयलेट आशिल्लो तो बंद जाल्ल्या कारणान हांगा ते ड्रायव्हर, कंडक्टर्स, स्टाफ आणि त्यानंतर जे लोक प्रवासी हांगा येतात तांकां भयंकर त्रास जाता आणि त्या खातीर दैनंदीन जिवनांतले जे काही कार्यक्रम आसता ते करपाक बायलांक आनी दादल्यांक त्रास जाता आणि त्या खातीरूच 1 वर्स पयलीं हो फावंडेशन जो घातिल्लो ताजें उद्घाटन कंप्लीट जावन आजच्या दिसा आमी करता। आता घेऊया एक लहानसं विश्व। सर, आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर, वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ, मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। पॅरा ऑलिंपिक खेळा सर्तींत भारतीय खेळगड्यांनी शानदार प्रदर्शन करीत 27 पदकां जिखल्यात। हातूंत 6 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 12 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा। पॅरा ऑलिंपिक खेळाच्या इतिहासांत भारताचें हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जावन आसा। हाचे पयलीं टोकियो पॅरा ऑलिंपिक खेळांत 2020 भारतान 5 भांगरा पदकां जिखिल्लीं। उच्च उडयेंत प्रवीण कुमार, भालो फेकींत सुमीत अंतिल, तिरंगबाजेंत हरविंदर सिंग, बॅडमिंटन खेळगडीत नितेश कुमार आनी क्लब थ्रोवरांत धर्मबीर नैन हांणी पदकां जिखून देशाच्या कामगिरीत अदीक भर घाली। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या फ्लोरा हांगासर विधानसभा वेंचणुकेच्या जनसभेंत केले संबोधीत।
स्वताची घरां नाशिल्ल्या गोंयकारांक 10 ते 15 लाखां मदीं फ्लॅट दिवपाचे येवजणेचेर राज्य सरकार करता काम. येवजण बेगोबेग चालीक लावपाचे चल्ल्या प्रयत्न मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. देशा सयत गोंयांत लेगीत गणेश उत्सव मनोवपाक आयच्यान व्हडा दबाज्यान जाली सुरवात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची परबी. गोंयच्या सायबाचे फेस्त ह्या वर्सा वेवस्थीतपणान जावचें म्हूण राज्य सरकारान कार्यात्मक मुखेल्यांची केल्या नियुक्ती. पॅरा ऑलिंपिक खेळा सर्तीत भारतीय खेळगड्यांनी शानदार प्रदर्शन करीत जोडल्यार 27 पदकां, हातूंत 6 भांगरा पदकां, 9 रुप्या पदकां आनी 12 कांस्य पदकांचो आसा आस्पाव. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.